तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उर्फे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका सांगायचा वाटतं येसू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका उंड्यारू पारतुली पोरासाय दैवी तुझो मोग वाटून आसाय वाडताळ्या उंड्यारू पारतुली पोरासाय दैवी तुझो मोग वाटून आसाय कृपेन तू आमकां युटोन आसाय पोवी सांगा तुझो दिवून आसाय कुरपेन तू आमकां रेटोन आसाय पोवी सांगा तुझो दिवून आसाय जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा तू बरून ओडताळे आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका स्वादिक जेजू तू आसरो आमचो तुझे विना कोण दुसरो स्वादिक जेजू तू आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तूच आमचे जिणी सो एक तारो सोम्या जेजू तू गोडी बरो तूच आमचे जिणी सो एक तारो जेजू मोगाळा वडाताळे म्हळ्या हात उबारून आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका
Pesa gloria, aleluya. Aradan tuka, Yesus bondara. Aradan tuka, aleluya. Haleluya, aleluya. Haleluya. 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 Sacramentul Jezuच्या आमची नदर कंसव्या bo पवित्र उंड्यारो पार जेजू आमचे मध्ये आसा. इमॅन्युएल देव आमचे संगता. देव सरकार ना बगार हांगा ह्या संवसारी आमचे मध्ये ह्या वेळार ह्या उंड्यारो पार आसा आसल्या त्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कंसयत आसतना नोवेनाचो हो 7वो दीस बाळका जेजूक आमी नमान करूंक आयल्या. जेजू सोडवंदराक आमी आराधन करूंक आयल्या. कीर्तन 20:7 चवथी वळ म्हणटा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अतिरिक्ता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत ताची नियाळ करूंक. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, सर्वेस्परा मुखार आमी आसा. निरंतर ताच्या उतरांचो नियाळ करण, ताची सोबाय वर्णोवंक, ताचे थंय आमी एक जावंक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसा. मदर तेरेसा म्हणटा, जेजून आमकां जिवीत दिलां. जेजून आमकां जिवीत दिवचे खातीर आपणाकच जिवीत असो उंडो केलो. दीस आनी रात म्हणले पर्यंत तो हांगा हजर आसा. ताचे खातीर न्ही, मगर आमचे खातीर ताच्या आसच्या त्या मोगा खातीर जेजू मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी माथेवाच्या वांजेला निमाण्या वचपरांत आमी वाचता, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हूण बसयलेलो तो देव आज ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा. ह्या सुमयाचेर आमी दिश्ट घालता आसतना सर्गी जें कितें निरंतरी जाता त्या आंज बुडव्यांचें तें गायन पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तो म्हणल्या त्या गायनांनी सगळो त्यो आंज बडवो आमचे फुडें गेल्ली ती आमची मालगडी ती सगळीं त्या सर्वेस्परा देवाची निरंतर ती आराधना स्तुती करतात. आनी जितलें आमी देवाची आराधना स्तुती करता देवाक कांयच फरक पडना, पूण आमकां तें फरक पडटा. कित्याक जितलें आमी देवाची स्तुती आराधना करता तितली देवाची कृपा आमचेर ती वळटा. तर त्या आंज बुडव्यांक आमच्या मलगड्यांक त्या देवदूतांक आमी सांगता मेळोवन तांच्या ताळ्याक आमचेय ताळे मेळोवन त्या देवाची स्तुती आराधना आमी करया. आम्ही उयरवून ताली पेटून हे गीत गाऊया. सर्वेस्वराची स्तुती करूया,
महिमेवंताची कृत्यानी आल्या. सांगा आता. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आल्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आल्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आल्या. सियोनाच्या निवास्यानो भोपारा. सांगा. सियोनाच्या निवास्यानो भोपारा. म्हणा. सियोनाच्या निवास्यानो भोपारा. सियोनाच्या निवास्यानो भोपारा. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. 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 हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया. कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून भुसवून दिता. कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून भुसवून दिता. कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून भुसवून दिता. पाराधीक वजन आमचे तो वावयता. पाराधीक वजन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वराची करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया. सुखानांतले जरी ते नितळूदा, पियोंक आमकां तो लाभयता. सुखानांतले जरी ते नितळूदा, पियोंक आमकां तो लाभयता. सुखानांतले जरी ते नितळूदा, पियोंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परचेची भूक थांबयता. भुकेल्या परचेची भूक थांबयता. भुकेल्या परचेची भूक थांबयता. भुकेल्या परचेची भूक थांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वरा स्तुती करया.
हालेलुया हालेलुया सर्वे स्वरा स्तुती करूया हालेलुया 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 सर्व स्वर स्तुती करूया हालेलुया 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 सर्व स्वर स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया स्तुती करूया हालेलुया घडीभर आमचे दोळे धांपया आम्ही उंबे आसरल्या थंयच देवाची स्तुती आमी करया देवाचें आराधन आमी करया आमचो देव सदांच आमचे संगता आसा आमी जनाव आमकां ताणें कितेंच सांडूंक ना आनी जितले आमी त्या देवाचें आराधन करता जितले आमच्या त्या देवाची स्तुती आमी करता ते आमच्याच बऱ्याक पडटलें कणी जावं जेन्ना त्या देवाचे निरंतर आराधन आमी करता सांत भक्त आंज पडवे सर्गीचो सगळो दळबार आमचे पासत विनाती करतात मुखार भाव भयणो आज ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या आसतना साबार ते साव आमी घेवन आयल्या आमचे इरादे आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा सगळे आमी घेवन आयल्या ते सगळे आमच्या बगलेक दवरया ताच्या विशयान कसलो सुखंत हुस्को आमकां नाका आतां हो थोडो वेळ सोम्या सांगता भक्तीन आमी करसीत आसतना दुसरें कितेंच चिंती नासतना जर तर हो पवित्र वेळ सोम्या सांगत आमी करसिलो पळया आमी हांगा तावन पाटी वयता आसतना जें कितें आमी आशेवन आयिल्ल्या ते मात न्ही ताचें एकी वर्ती बेसांव देव आमकां दितालो त्या देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना ताका सगळें साध्य जर तर देवान आमकां रचला ताका पोसूंक कळीत आसा देखून आमी ताका आमचो पोसणार म्हणटा आमचो बापूय आमी म्हणटा रचलेलो देव आमकां कितेंच सोडून घालचो ना देखून बसा मुखाचें न्हू वर्साचे 100 दीस जाले पोरने वर्स गेले आमी नव्या वर्सांत आसा 7वो दीस नव्या वर्साचो 2025 तें एक चारित्रेच्या पानांनी तें गेलां आनी त्या वर्साक आमकां परत पाटी वचोंक जायना तें चारित्रेच्या पानांनी गेलां इतिहासाच्या बुकांनी तें गेलां आनी मुखार येवची आमची पिळगी 2025 वर्सांत कितें जालें तें सगळें वाचतलें पूण आमी तसो अनुभव केला आतां नव्या वर्सांत आमी आसा नव्या वर्साचो पयलो हप्तो कितें पुरो जाला कितेंय नवें जावं जालां हांगे ना खंय कितेंय नवें जावं ना जें कितें आसलें तें आतांय आसा आनी मुखारय आसतलें नवें जावं म्हणटा आसतना आमी सगळें नवेंच करूंक जायना नवें घर बांदूंक जायना नवें काजार जावंक जायना जावंक पुरो नवे जागे काडूंक जातात नवे सोयरीक काजार जायना जाल्यार नवे सोयरीक जातात पूण काजार जाल्ल्यांक परत वचून नवे सोयरीक सोदूंक जायना नवें वर्स म्हणटा आसतना आमच्या जिविताचें नवें जावंक जाय आमचें चिंतपाचें नवें जावंक जाय आमची साल समकण नवी जावंक जाय आनी फाटल्या 100 दिसांनी आमी सोम्याचें आराधन केलें आमी बाळका जेजूचें आराधन केलें ताचें नवें आमी केलें आमी फेस्ताक आमी तयार करून आसा आमच्या जिवितांत जर तर आमी नदर घालीं पळयलें आमी सदांच देवा मुखार येता आसतना आमच्यो त्या सावां आमी घेवन येता इरादे आमी घेवन येता पूण त्या 10 कोडकारां पैकी 9 कोडकार आमी जाता तो एकलो कोडकार सोम्याक अर्गां दिवंक पाटींक गेलो ताचे परी आमी सदांच जायना हो वेळ मोगाळ भावन भयणीनो देवाचें आराधन आमी केलें आतां देवाक आमी अर्गां दिवचो वेळ आमच्या जिविताचें आमी नदर घालून पळोवया कितलें बेसांवां देवान आमकां दिल्यांत कितलीं आशिर्वादां देवान आमकां दिल्यांत
आमी सदांच देवा म्हाका तें दी म्हाका हें दी, वा आमी हेरांक पळोवन म्हाका कित्याक ना म्हूण आमी सारचें सवाल करचें आसा तें सहज जाय आमकां थोड्यो गरजो. पूण जें कितें देवान आमकां दिल्लें आसा तांतू आमी संतुश्ट जाल्या ओंगे. आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालून पळोवया. कितलीं बेसांवां देवान आमकां दिल्यात, कितलीं आशिर्वादां देवान आमकां दिल्यात. जर तर आज हांव उबो आसा, आज हांव स्वास सोडना आसा, ताचें की वर्तें बेसांव कसलें जाय मोगाळ भावन आनी भयण्यो. काल न्हिदोंक गेल्लीं आयच्या दिसा उजवाड तांकां पळोवंक मेळोना. जावंक पुरो थोड्यांनी स्वप्नां बांदिल्लीं, सगळें चिंतलें नव्या वर्साक ह्या 2026 वर्सांत हांव असलें पुरो करतलो म्हणलें चिंतलें. नव्या वर्साचो तो उजवाड पळोवंक तांकां फावो जावंक ना. पूण देवान आमकां हर एकल्यांक शाबीतायेन ह्या नव्या वर्साक आपोवन हाडलां. तर देवान आमचेर वस्तू आशिर्वादां घाल्यात. आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, कुरपे वयर कुरपा देवान आमकां दिल्यात. इकडी भर आमचे दोळे धांपया. उडास काडा. देवान आमच्या जिवितांत कितें पुरो केलां सांग पुरो. म्हजें वैयक्तीक जिवीत सांग पुरो. जिवितांत कस आसात, अनवर आसात, पिडा शिडा आसा, कंत हुस्को आसा. पूण जिविताचें एक वर्तें बेसांव दुसरें खंयचेंच ना. आनी खाली जिवीत मात न्हय, बऱ्यांतलें बरें जिवीत देवान आमकां दिलां. सोलोंक पांय, आमचें दिसा दिसाचें काम करूंक हात, उलोवंक तें तोंड, आमच्या तोंडांत तीं उतरां, संवसाराची सोबाय पळोवंक ते बरे दिश्टीचे दोळे, दुसऱ्यान सांगलेलें आयकोंक, देवाचीं उतरां आयकोंक ते कान उक्ते केल्यात. इतलें बरें जिवीत दिल्ल्या देवाक हाचे किसड आमकां कितें जाय. सांग पुरो. आमकां दिल्लें तें कुटुंब, गोव्या बायल, भुरगीं, आमचें काम, आमचो फुडार, आमचें घरदार, आमचो जागो, हें सगळें देवान आमकां ताच्या उदारपणान दिलां. ताच्या आशिर्वादांक आमी फावो न्हय तरी ताच्या उक्त्या हातांनी, ताच्या उदार मना देवान आमकां हें सगळें दिलां. त्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आमची जबाब अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. म्हाका बरें जिवीत दिल्ल्या पासत, म्हाका बरें कुटुंब दिल्ल्या पासत, कुटुंबांत बरीं भुरगीं दिल्ल्या पासत, म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या पासत, आमच्या कुटुंबांत संतोष आनी समाधान दिल्ल्या पासत, जिवितांतली हर एक आशिर्वादां तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत, आमच्या भुरग्यांक बरें जिवीत दिल्ल्या पासत, आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार तुवें दिल्ल्या पासत, आमच्या कुटुंबां जिविता पासत, म्हाका सर वायट विघ्नांतलें, अनवरांतलें, पिडे शिडेंतलें तुवें राखोवन व्हेल्ल्या पासत. ह्या नव्या वर्स म्हाका फावो केल्ल्या पासत, ह्या नव्या वर्साचो हो 7वो दीस, हो 9 दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत. आमचे हात उबारून त्या देवाक निरंतर अर्गां होगलाप आमी दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक अर्गां गीत घेवन देवाची स्तुती आराधना आमी करया. आम्ही उभे राहून स्तुती करूया. वेदार तासो अधिकार सर्गा संसारात सरा सर्वादा. सांगता जेजू पदवेदार तासो अधिकार
सर्गा संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता तारा नारारी ताची महिमा. दर्यो लाजोता सूर्य लाजोता तारा नारारी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या दानानी गौरव दिव्य सदानका आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदानका आमच्या. काकुळदार आमका बक्षिता विरानी कृपा तो लाभयता. जेजू काकुळदार आमका बक्षिता दैरानी कृपा तो लाभयता. पातकांच्या कोंडा बुडोन आसलेल्या आत्म्यात मोच्या तू नितोड तो करता. पातकांच्या कोंडा बुडोन आसलेल्या मोच्या तू हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदानका आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदानका आमच्या. मोशा जिवितान दंडोळची मेठा भद्र काटपा वय तो राबयता. म्हणया मोच्या जिवितान दंडोळची मेठा भद्र काटपा वय तो राबयता. मोच्या जिवितान दंडोळची मेठा भद्र काटपा वय तो राबयता. नव्या जिवितान मोच्या काळजाता एक नवे गायक तो गाजयता. मोच्या जिवितान मोच्या काळजाता एक नवे गायक तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा आमच्या. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्य सदा
दाका आमच्या स्तुती करूया हालेलुया 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 तो बरं आमच्या समयाची स्तुती करूया हालेलुया 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 देखून बसा. मागण्याची मनशां जाव्या संतोषाची कुटुंबां बांदया. मागण्याची मनशां जाव्या संतोषाची कुटुंबां बांदया. हो जावन आसा देय ह्या 7व्या दिसाच्या नोवेनाचो. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3 आवस्थ 12 तावन 17 बोड अशें म्हणटा, देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणबळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणेकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षणे सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तो एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एकुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करता तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. मोगाळ भाव भयणीनो, मागण्याची मनशां जावन संतोषाची कुटुंबां बांदूंक आज आमकां देव आपोवण दिता. आनी खाली मागण्याची मनशां जाल्या पावना, आमची कुटुंबां संतोषाची जाय. आनी संतोषाची कशी करची म्हणलें आमी आतां आयकल्या त्या वाचपांत आमी आयकलें. सांत पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, आमी देवान विंचून काडलेली परजा. कोणी परकी परजा न्ही. इस्रायल परजा देवान विंचून काडलेली मोगाची परजा जाल्या. आमी नवी इस्रायल म्हळ्यार आमी देवाची परजा. आनी जर तर आमी देवाची परजा जाल्यार आमी पवित्र परजा. आनी पवित्र परजा जायची तर ताका थोडी शर्तां आसात. ती शर्तां पाळल्यार मात्र आमी देवाची विंचून काडलेली परजा जाता. आमी पवित्र परजा जाता. आनी शर्तां कसली? आमचें काळीज, आमचें मौन, आमची उतरां, आमचें नर्ते दयाळायेचें, कणवळायेचें, मोगाचें, मैपासाचें, एकवटायेचें. कितलेशे गुण आसात की आमचे लागीं? तुमकां कळीत आसा आसात की नात की. जर तरी सर्वशे गुण आमचे थंय आसात जाल्यार खंडी जावन आमी देवाची विंचून काडलेली परजा. तितलें मात न्ही, आमची कुटुंबां संतोषाची कुटुंबां. तुमकां कळीत आसा हांव कसलें सवाल विचारूंक येता तेंय सारें नांव आतां. मोगाचें नांव कितले पोटी आमच्या कुटुंबाक वा हेरांच्या कुटुंबाक आमी पळोवन आमी आशिल्लें आसा. हांवें त्या कुटुंबांत जल्मल्लो जाल्यार पळय तें कुटुंब कितलें बरें आसा. ती आवय बापूय पळय कितलें बरीं आसात. भुरगीं आनी ह्या तरणाट्यान सांगलें आसा हांव त्या कुटुंबांत आसुल्लो जाल्यार. ह्या बायलेन थोडेपणी सांगचें आसा काल एकाचे कडेन काजार जाल्लो. तो पळय कितल्या बरो घोव. तो घोव कितें सांगता आमकां कळीत ना. हर एक कुटुंबांत तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक कुटुंबांत, हर एक काजारी बेसांत, हर एक लग्ना जिवितांत कस आसात. अनवराय आसात, पिडाशिडाय आसा. आमचें कुटुंब देवान विंचून काडलेलें. आमी जावन विसरलें न्हय तें. देखून सांगतात लग्न सरकार केल्लें वा जें कितें देवान जोडिल्लें तें मनीस मोडिनाय म्हण. जर तर देवानच हें सगळें विंचलां, म्हजें कुटुंब हांवें जावन विंचून काडलेलें न्हय तें. देव जाणा हांवें खंयच्या कुटुंबांत जल्म घेजय, कोण म्हजी आवय बापूय, म्हाका जाय जालें जुक्ती आवय बापूय ती देवानच विंचून काडलेलें. दुरसोन कांयच फायदो ना. पूण जर तर म्हजें कुटुंब बरें ना, तें दुरसोवच्या बदलाक म्हज्या कुटुंबांत बरेंपण हाडूंक हांव शकता.
पवित्र पुस्तकांत कितले दाखले आसात बऱ्या कुटुंबाचे. आमी वाचता जोशुआचो बूक 20 आनी 14 वचपार 15वी ओळ. सगळे इस्रायल परज्या बसयल्ल्या गांवाक जोशुआन हाडलेल्या उपरांत तांबडो दर्यो मोइजेन तांबडो दर्यो उतरोवन मागीर जोर्दान उतरोवन जोशुआ सगळ्या इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक हाडटा आनी शिक्की म्हळ्यार त्या जाग्यार तो एकवटायता, तांकां सांगाता हाडटा आनी ती निमाणी ती उतरां तो सांगता. जें कितें देवान तांच्या सगळ्या जिवितांत इजिप्तांत ती बंदरेंत आसा देवान केल्लें तें विस्मिता. ह्या 40 वर्सां त्या अरण्यांत देव तांचे सांगता कसो सोल्लो, तांकां मान्ना दिल्लें, कडपतान उदक दिल्लें, तितलें मात न्ही बसयल्लो गांव तांकां दिल्लो. हें सगळें कालें चरित्र तांकां उगडापें केल्या उपरांत जोशुआ इस्रायल परजे कडेन सवाल करता. त्या सवालाक जापी तो दिता आनी म्हणटा हांव आनी म्हजें घराणें आमच्या देवाची स्तुती करतले. तुम्ही कोणाची स्तुती करतल्या, तुम्ही कोणाच्या देवाचें आराधन करतल्या तें तुमकां सोडलेलें, तो तुमचो निर्धार. आमकां बसयलो गांव दिल्ल्या त्या देवाचें आराधन करतल्यात की ह्या हेर देवाचें आराधन स्तुती करतल्यात. हांव आनी म्हजें घराणें आमच्या देवाची, आमकां सोडवून दिल्ल्या देवाचें आमी आराधन करतल्या. ही जबाबदारी वैयक्तीक जबाबदारी मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जावं पुरो जोशुआन सांगलें ताचे वैयक्तीक जबाबदारी तो सांगता, ताची आत्मीक वैयक्तीक जबाबदारी तितली मात न्ही सगळ्या कुटुंबाची ती जबाबदार. कुटुंबांत एक सांदो वायट वाटेक येता आसतना तो एकलो मात्र न्ही, सगळें कुटुंब आसा तो वायट वाटेक तो व्हरता. पूण कुटुंबांत एक बरें जाता सगळें कुटुंबांचो बरें जाता. आज कुटुंबाच्या हेरां सांद्यांक हांवें दुरसोवच्या बदलाक हांव म्हज्या कुटुंबांत कसो आसा, म्हज्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक माया मोग हाडूंक हांव पेसा हाडटा. हेरांक बोट दाखोवंक भोव सुलाभ, पूण आपूण खंयच्या वाटेन चलोवन आसा तें आमी पळोवंक आसा. दुसरो दखलो पवित्र पुस्तकांत आमकां कळीत आसा, भाग्यवंत कुटुंब. ताच्या एक वर्तो दखलो आमकां पवित्र पुस्तकांत जावं ह्या संवसारान आमकां दुसरो दखलो सुना, जुजे, मोरी आनी जेजू. एक भाग्यवंत कुटुंब, या आमचें कुटुंब कशें भाग्यवंतपणांत आमी जियेचें की म्हणलें तो एक वर्तो दाखलो. जुजे पवित्र पुस्तक म्हणटा तो एक नितीवंत मनीस. नितीवंत मनीस म्हळ्यार तो वायट करिना, पाता करिना म्हणलो अर्थ न्ही. ताका कितें बरें कितें वायट, कुटुंबाक कितें जायजें, ताच्या वैयक्तीक जिवितांत कशें जियेचें तें सगळें तो जाणा आसून त्या प्रमाणे देव बिरांत जियोसो मनीस तो. आनी मोरयेचें जिवीत आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. देवाच्या कुशेक ती कल्तिमान ती घालून जियेले. आनी जर तर ती आवय बापय देव बिरांत जियेलें जाल्यार तांचो पूत तसो जियेला. तो देव जावन जियेल्या, देव जावन जल्मा आसल्याक तो बरें जियेल्लो न्ही बगार ताची आवय बापय देखी बरीत जिवीत जियेलें, देखीन तो तसो जालो. जर तर आज आमचीं भुरगीं बरें जियेनात, हांव सांगना की हर एक पटी आवय बापाय सकारान म्हण, पूण थोडे पटी आमचीं भुरगीं वायट वाटेक गेल्लीं आसात. आवय बापाय बरीं आसल्यार संवसार बरो ना. पूण आमचें प्रयत्न भोव गरजेचें. हर एका आवय बापायनी, ह्या वडिलांनी, आजो आज्यांनी आमच्या भुरग्यांक आमी देखी बरीत जिवीत दिता. आनी जर तर दिलां जाल्यार खंडी जावन आमचीं भुरगीं बऱ्या वाटेन ती चलतलीं. देखून आज आमचें कुटुंबां भाग्यवंत जायचें, तर त्या भाग्यवंत कुटुंबाचो आदार आमी मागोवंक आसा. इगर्ज मताची शिकवण आमकां कळीत करता, कुटुंब लोकांक गरजेचें, बरें सामाजीक बुन्याद आनी काजारी जोड्याक तें म्हत्वाचें, आनी जिवीत भार पावता तें दिर्वें. देवान दिल्लें भोव वर्तें दिर्वें जावन आसा तें कुटुंब. आमी हर एकलें कुटुंबांत असो जल्माले. कोणी वयता सकला पडलो न्हय, आमी कुटुंबांत असो जल्मालो. एका आवयच्या गर्भांत ह्या आवय बापाच्या त्या संबंधांत आमी जियेल्या. देखून कुटुंब आमकां भोव गरजेचें मोगाळ भावना. जावं पुरो आमची कुटुंबां आमकां बरीं लागनात, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत सगळें सारकें ना, आवय बापाय मदें तें सगळें समा वचना, ह्या भुरग्यां मदें तें समा वचना, पूण तें म्हजें कुटुंब. हांव आनी म्हजें घराणें त्या सर्वेस्परा देवाची आमी स्तुती करतले म्हणलें. जें तें जोशुआन सांगलें तें आमी नियाळूंक आसा. म्हज्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा, कितें उणेंपण आसा तुमी जाणा. आनी जर तर तें उणेंपण आमी घेवन हांगा आयल्या, तो सर्वेस्पर देव
ते सगळे उणेपण पयस करतले. आमी सुरवेर म्हळें आमी साबार त्या सवांक घेवन येयल्या, साबार इरादे आमी घेवन आयल्या. त्या देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, तो सगळें समा करूंक सुखसो तो देव. आनी पवित्र पुस्तक आमी पळयता, अब्राहम, मोइशे, दावीद हे सगळे देवा सांगाता चल्ले. एका इश्टा भाशेन एक इश्ट आनी एका इश्टा कडेन कशें उलयता तशें मोइशे देवा कडेन उलोवं नासलो. तो दोंगराक वचून देवा कडेन उलयतालो. जर तर आमी आमच्या देवा थंय तसलो संबंद आमी दवरूंक शकता जाल्यार आमचें कुटुंब बरें जातलें. जोशुआचें अनेक निदर्शन आमकां आसा. जेन्ना मोइशे त्या तंबांत देवाक मेळोवंक वयतालो, जोशुआय ताचे सांगात वयतालो. आनी जोशुआ एक ल्हान भुरगो जावन आसलो. आनी देवा कडेन उलोवंक जाल्या उपरांत मोइशे पाटी लोकांक मेळोवंक येतालो, पूण जोशुआ त्या तंबांत रावतालो. तसलो संबंद जोशुआक देवा कडेन आसल्यान तितले वरती विस्मिता, तितल्या वर तो भार देवान जोशुआक दिलो. जर तर आज आमची कुटुंबां बरीं जायचे जावं पुरो सगळ्या कुटुंबाक आमकां सांगात हाडूंक जायना. थोडे फावटी आमकां आमची कामां आसा, पूण म्हजो तो वैयक्तीक संबंद हांव देवा थंय दवरूंक शकता. खंडीच हांव देवा थंय तसलो हांव संबंद दवरता जाल्यार म्हजें कुटुंब बरें जातलें. आनी एक दाखलो पवित्र पुस्तकान आमी वाचता, तोबीत आनी सारा कितें तांच्या जिवितांत जालें. साराच्या जिवितांत आयिल्लें अनवारां कितलें, एका फाटल्यान एक अनवार तें येता आसतना आर्मोदिवस म्हणलो त्या सैतान तो फोन धांवता. तो तोबीत आनी सारा ते लग्नांत एक वरतात जाल्यार पयलें देवाक ती अर्गां दिता. दिमबीर पडोवन देवाचो तिणी उगडास काडटा आसतना एका कुटुंबा भाशेन ती मागण्याक सांगाता येता आसतना तांच्या कुटुंबांतले कश्ट पयस जाता, देवसार फोळ धांवता, पिडा पयस वता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांतले कश्टान वरां पिडा शिडा पयस वचा जाका एकच वाट देवान दिल्ली ती आसा, कुटुंब सांगाता येवंक आसा. देखून कुटुंबांत मागणें भोव गरजेचें. वैयक्तीक मागणें जायचें, ताचे सांगाता कुटुंबाचें मागणें भोव गरजेचें. जर तर जेन्ना कुटुंबां सांगाता येतात कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटा. हांव वैयक्तीक तरान देवाक सांगाता, हांव म्हजो संबंद दवरता, वैयक्तीक तरान देव म्हाका आशिर्वाद दिता. तितलें पावना. आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जायची जाल्यार आमी कुटुंबां सांगाता येवंक आसा. आनी एक दाखलो आमचे मदें आसा, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज आनी तिचे आवय बापाय लुईस आनी झेली मार्टिन. पयलें क्रिस्ती कुटुंब आवय बापायक सांत म्हूण पासारलेलें. कितल्या देखी बरी तो कुटुंब तें भुरगीं तितल्याच देखी बरी ती जावन आसलें. मोगाळ भावन भयणीनो, सगळीं आमची कुटुंबां देवाक आमी समर्पण दिवं. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत कश्ट अनवरां आसात, पिडे शिड्या आसा, सगळें देवाक तें बदलूंक शकता देव. आनी हें वरस मंगळूर येसुजीक भुरग्यांचें वरस म्हूण पासारलां. आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या रासाचीं फळां म्हणलो त्यो देई जावन आसा. सगळें आमी देंबे घालया. आमचें उणेंपण, आमच्या कुटुंबाचें उणेंपण, आमची सगळीं कुटुंबां कांय परफेक्ट नात. हर एका कुटुंबांत कितें ना कितें उणेंपण आसा. ह्या म्हजेच वैयक्तीक जिवितांत तें उणेंपण आसा. सगळें ह्या पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचे कश्ट अनवरां, आमची पिडा शिडा, आमची वडिलां, आमचीं भुरगीं बाळां, आमचे युवा जण, आमचें काम, आमचो फुडार सगळें आमी देवाक समर्पण दिवया. कितले फावटी जिवितांत कश्ट अनवर येता आसतना आमी देवाक सवाल केलें आसा, देवा तूं आसाय की आसाय जाल्यार इतले कश्ट आमकां कित्याक म्हूण. कितलीं कुटुंबां बाबर्थ सांडून हेर धर्मा फाटल्यान गेल्लीं आसात. कितले फावटी आमच्या बाबर्थाचें आमी सवाल केला, भरवोसो आमी सांडला. कश्टां वयर कश्ट, पिडा वयर पिडा, अनवरा वयर अनवरां येता आसतना भरवोसो आमी सांडला. आमी बरवशाची यात्रिका म्हूण सगळें वरस आमी नियाळून आयल्या. बरवोस सांडिनासतना धैर्याचें मेट आमी काडूंक आसा. नवें वर्स आमी आरंभ केला. बरवशान ह्या नव्या वर्साक आमी पांय तेंकता आसतना सगळें आमचें कुटुंब देवाक आमी समर्पण दिवया. हें समर्पणाचें गीत आमी आतां गायता. हें समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो,
जे कितें देवाक समर्पक आसा तें सगळें समर्पण दिवया. आमचे ते सवा आमचे इरादे विशेष जावन आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. ती वाडची भुरगीं सदांच देवाच्या कृपेंत आनी वाडाचे, देवाच्या आशिर्वादांत आमी वाडाजयत. आनी आमची युवा जाणां वायट संगतीक वळख जायनासतना देवाच्या आशिर्वादांनी तांणी वाडोवंक आसा. आमच्या कुटुंबांत असलें ती प्रायवंतां कितलीं जाणां विविध तराच्या पिडेक ती वळख जाल्लीं आसात. थोड्यांक जिवीतच नाका म्हूण जालां आनी कित्याक जिवोवचें म्हूण तांणी म्हणचें आसा. वैज आमचो देव, हर एक पिडा तो गुणसो करचो देव. तो कुड्यांक दीस दिल्लो, तोंड्यांक उलोवचें केल्लो, मोन्यांक उलोवचें केल्लो, तोट्यांक सोलोवचें केल्लो तो देव आमच्या पिडेस्तांक गुण करूंक शकचो तो देव. आमची कुटुंबां देवाक आमी समर्पण दिवी. सांग पुरो घोवा बायले मध्ये, जांग पुरो आवय बापूय भुरग्यां मध्ये मनस्ताप आसा, एकवट ना, माया मोग ना, समाधान ना, ते सगळें पयस करून कुटुंबांत शांतीन एकवट दिवंक शकचो तो देव. तो आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार आमी मागया. कितल्या युवा जाणांक कामान आसतना देदेस्पोर जाल्यान बऱ्यांतल्या बरें काम देव तांकां दिवन दी म्हण आमी मागया. कितल्या काजरी जोड्यांक बरें कुटुंब बांदूंक ती आशेतात. कितलीं काजरी जोड्यां भुरगीं नासतना दुखां गळयतात. भुरग्यांक सोदातार तूं, भुरगीं देवाचें फळ जावन आसा. मागया आमी त्या काजरी जोड्यांक जीं भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशेतात, मागतात. मागया आमी जीं काजरी जोडे तांच्या मध्ये मन आसता पयला, विच्छेदनाची ती योजना आयल्यान तें चिंता पयला, ते सगळें पयस करून मन आसता पयस करून ती संगत येवच्या खातीर सबार गरजो आमच्यो आसात. मोगाळ भावदन भयणीनो, सगळ्यो गरजो देवाक आमी समर्पण दिवया. सतत जाल्यार आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया. जितले आमी मागता, जितले आमी देवाचें आराधन करता, स्तुती करता, तो देव आमकां आशिर्वादांनी भरूंक शकता. आमची काळजां मना सगळे आमी उक्ते दवरया. जे कितें आमी आशेवन आयल्या ह्या पवित्र तळाक देव आमकां दिवंक शकता. कसलो सुद्दां दुबाव नासतना तें देवा कडेन आमी मागया, देव आमकां दिता. समर्पणाचें गीत आमी गावया. तुस पुरो म्हाका, तुस पुरो, तुस म्हजो गोडी करो. तुस पुरो म्हाका, तुस पुरो, तुस म्हजो गोडी बरो. पोस करताय तूं सरो, दुस्मनातान कर फारो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्मनातान कर फारो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो, तुस म्हजो गोडी बरो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो, तुस म्हजो गोडी बरो. देव जावन आसा आमचो गोडी, पांचव्या सरोवाक सोलोन वरचो तो देव. ताच्या बोकऱ्यांक, ताच्या हिंडाक संगतात वरचो तो देव. बेटे आमची कुटुंबां, आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ते एकतारपण, भाव बांदावपण, एकवट माया मोग सगळें संगता रास करून दी. तुस आदार म्हाका, तुस आदार, तुस सरकार भावोचे दार. तुस आदार म्हाका, तुस आदार, तुस
सर्गार पावचे आदार वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशाक माफ आदार वाट चुकलेल्यांक तूंच आदार पातकी मनशाक माफ आदार तूंच आदार सोम्या तूंच आदार तूंच सर्गार पावोचे दार तूंच आदार सोम्या तूंच आदार तूंच सर्गार पावचे दार तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो कोळी बरो म्हळ्या तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो कोळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मनांतान कर पारो तोस करताय तुवें फरो दुस्मनांतान कर पारो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो कोळी बरो तूंच पुरो माम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो कोळी बरो तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच म्हजी वाटेक दिवो तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच वाटेक म्हजी दिवो जीव दिलोय दावडावन काळो बरवाशाचे कीन फांको जीव दिलोय दावडावन काळो बरवाशाचे कीन फांको तूंच फावो म्या तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच फावो आम्या तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो देवाचो आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता हांव देवाचो आशिर्वाद आमकां सदांच जाय जाय जेन्ना देव आमचे सांगात आसलता आमकां खंयच्याच संगतीचो उणेपण आसचें ना आमच्या मुखल्यान आमकां तो वाट दाखयता आमच्या बगलेक आसून आमकां तो सुरक्षीत सांबाळटा तो सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी जोडटा आसतना आमच्या कुटुंबाचे संदे खंय आसूंक पुरो जावं पुरो परगांवांत जावं पुरो घरांनी जावं पुरो आमची भुरगीं इस्कलांत शिकतात सगळ्यांनी हो देवाचो आशिर्वाद पावतलो म्हणल्यार आमची पातयेनी कुटुंबाच्या हर एका संद्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया हिर्या व्हडा सक्रामेंता सास्थांगामान करुया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नोयो रीती आरार्या सल्वोल्वेशास्कत्विश्व्या मावार्ताचे वाळटिव्या जशी बापा तशीच पुत्रा उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हर्षिता दोगायच्या स्पिरिता सामा सामी नावार्ता आमेन. प्रार्थया हे
देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास्त करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता संतोषान उडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता पोविसाना तांका नवे रसन केला पोविसवे तांका नवे विसाव दिला तुझ्या उपकारा मार्गा पाडे
तुझी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतराय कोकारेता जिणेत आमच्या बागेता संतोषा उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या कारसा दुनिया तुका भेटयता मुगाळ भाव भयणीनो आयच्या नव्यानाच्या मिसाची तेसावां ह्या परी आसतात प्रत्येक तेसावा खातीर मिस्तिता वरन रोवन डिमेल्लो आबुदुबाई सरिल्ला रोजारियो आनी मेरी फेर्नांडीसच्या आत्म्याक मिस्तिता एंड्री फेर्नांडीस वेलांकनी वाडो सरिल्ल्या जॉन विल्फ्रेड नोरोना मिस्तिता वीत विलियम नोरोना आनी कुटुंब वेलांकनी वाडो अर्का मिस्तिता जॉन कार्डोसा आनी कुटुंब कोसेसाय वाडो अर्का मिस्तिता एल्वियस जोसेफ रोड्रिगेस वेलांकनी वाडो प्रत्येक तेसावांगती मिस्तिता सुंदरा आचार्य बिराव अर्गामी आनी प्रत्येक तेसावांगती मिस्तिता फिलिप नेरी सेरावो आयसी कॉलनी मुंबई सरिल्ल्या एडवर्ड क्रॉस्टच्या 100 वर्साच्या जल्म दिवसा संदर्भी उगडासकान एल्विरा डिसोजा आनी कुटुंब मिस्तिता बारकोरू ही तेसावां आनी आमची आयची कसकी तेसावां ह्या पुण्यता आयिल्ल्या सम्याक भेटोवन मिसाचें बलिदान आमी आराम करया आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आसात मानदीक बाप ओल्विन पिंटो एसविडी कितें घरांत ते वस्ती करतात प्रस्तुत ते वोकेशन प्रमोटर जावन ताच्या कॉंग्रेगेशनाक ते सेवा दिवन आसात जायत्या पिरगजींनी प्रत्येक जावं किन्नगोळी वारड्यान पक्षगिरेन तशेंच सर आमच्या मुडबिद्री वारड्यान ती सेवा दिवन आसात आपुरबायच्या सेवेक तशेंच आज हांगासर ह्या पुण्यशेताक येवन आमच्या खातीर मागूंक आमच्या संगी मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या पिरगजवीकारां नवी देवपर्चेज नवी तांकां मोगाचो स्वागत मागता आयच्या दिसा मागण्याचें जिवीत जावन संतोशी कुटुंबां बांदूंक हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान प्रत्येक जावन आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आज नवे नसो सोवो दीस आणि आयच्या दिसा आमी कुटुंबा विशीं नियाळ करता तर मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची कुटुंबां देवाक आमी समर्पण दिवया कुटुंबा पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटवया आमचें उणेंपण आमची अस्कत काय सगळें आमी वळखून घेवन देवा लागचें आमी लागचें बुकसाणें मागोवन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बगून सदांच सांगता सगळ्या दुतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ
महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गी शाराया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वस तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्ले तें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवनपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसत जाय. ह्या पासत सर कपाटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेका सत उलया कित्याक आमी सोमेस्त एकच कुडीचे संदे. तुमकां राग येवचो आसा रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. येदोळ चोरी करतेल्यान आतांपणी चोरी करचें सोडी जाय आनी आपलेच हात जोडोवन वावर करी जाय. अशें आपले जोडीन गरजे वत आसलेल्यांकी तो कुमो करूंक पावतलो. पाड उतर तुमच्या तोंड्यांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात कित्याक सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हण कळी जावचे खातीर त्या आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मनकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया.
देवाचे उतर देवाचे वडुपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोर्था सराष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोर्था सराष्ट्रा. देवा नीतिवंत पैसनाचे देणे तुझ्या राजाक वाटय. रायको राज जाऊन असलेले ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशे तो तुझे परजेक नीतीन सांबाळू. दुबल्या धाकट्यांक न्याय नीतीन सोलोन ओरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोर्था सराष्ट्रा. तारसी गावाचे आणि दर्याच्या काळवाचे राजा सुंक धाडणे तने. शेबा आणि शेबा गावाचे राई खाणिको घेऊन येतले. वय सर्व जाताचे मुखार सरपटेने. सर्जनांगा ताची सेवा करतली. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोर्था सराष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोर्था सराष्ट्रा. हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलू हालेलुया. आन बरत्यांक बरी खबर प्रगट केल्या ख्रिस्ता तुका जाव महिमा. अख्ख्या संसारावर ओळखून घेतलेल्या ख्रिस्ता तुका जाव महिमा. हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. सामर्थ्य वर्मणी जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका वर्तुस्को तुमकां नाका. कणा प्रास जीव वर्ती आनी नेसना प्रास कूड वर्ती न्ही. पळया, अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात. तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितले उत्तीम न्ही. तुमच्या मदें कोण चिंतना करन आपले आवक थोड्या वेळाक पणी सोडूंक सकत आनी नेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं ती काठ फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळानात वा वळिनात. तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमावर आयलेकून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक पुला सारको नेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रंदीत लासतात. त्या शेतांतले तण सयत
जर देव ये पर्यंत नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना. उण्या पावरताचे न्हू, देखून कितें खावचें, कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सदचें अनबवर्त्यांनी. ह्या सदनाची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताजी खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचे पूत वखणी तुका क्रिस्ता. मागण्याची मनशां जाव्या, संतोषाची कुटुंबां बांदया. हो देही आयच्या नोवेन आसो. हांवें वडोल विचारलें तुमकां सवाल विचारता म्हूण तें सवाल आतां विचारता. आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां गे. आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जाल्यांत गे. आमच्या कुटुंबांत संतोष आसा गे. पयल्या सवालाक इल्लीशी जाप आयकले म्हाका, दुसऱ्या सवालाक जाप आयकोना. तर जाप तुमीच दिल्या, तुमकांच कळीत आसा. आमच्या कुटुंबांत संतोष आसा गे या संतोष ना. आमच्या कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां गे या मागणी आमच्या कुटुंबांत ना गे. ते आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पोर एका ह्या जागा कडेन उलयतना तो अशें म्हणलो, म्हाका म्हज्या कम्युनिटीक वचोंक मन ना. आय वील नॉट गो टू माय कम्युनिटी. म्हाका भायर रावंक भारी संतोष. आनी संतोष सुखाले काजारी कुटुंबांत मात न्ही, धार्मीक कुटुंबांनी तशेंच. तसलेच तुटाफूट, तसलेच बेजाराय, तसलेच झगडें सगळ्यांनी आसलेंच. पूण आयची दोनी वाचपां आमकां कळीत करतात. कशी आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां करची आनी कशी आमची कुटुंबां संतोषाची कुटुंबां करची. आमच्या मालगडेन सांगलेली एक सांगणी आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. कुटुंब सांगाता मागता सांगा तें सांगाता बाळटा. जें कुटुंब सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता बाळटा. आनी जर तर आज कुटुंबां सांगाता बाळाना ताका कारण कितें? तें कुटुंब सांगाता मागाना. पळया मालगडेनी सांगली ती गाद आज आमच्या दोळ्यांनी आमी ती पळोवन आसा. आज हेरांचे दाखले दिवची गरज ना. आमी वडोल आराधनांत थोडे दाखले दिले, पवित्र पुस्तकांनी दाखले, वा सांत तेरेजाचे दाखले दिले आमी. आज आमच्या कुटुंबांत त्या कुटुंबाचो ह्या कुटुंबाचो दाखलो हांवें दिवची गरज ना. आज आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवया. आमचेच कुटुंबाचे दाखले आमकां पुरो. आमकां कळीत आसा आमची कुटुंबां कशीं आसात गे म्हूण. जर तर आज कुटुंबां आमची कुटुंबां बरीं ना जाल्यार हाका कारण साबार आसात. साबार कारणां आसात. कारण तुमी हर एकलींच जाणांत. हाच्या वांजेलान आमी आयकलें जेजू म्हणटा, धन दौलत सगळी आमकां गरज ना. संवसाराची कंत हुस्को आमकां नाका. कितें खावचें, कितें पियोवचें, कितें न्हेसचें, फाल्यां कितें करचें, पोरवां कितें करचें, येवच्या वर्सा कितें करचें, ताची कंत हुस्को आमकां नाका. जायचें नाका म्हूण सांगना. इल्लोसो जायचें. फाल्यांचो फुडार आमी पळयचे, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी पळयचे. पूण लेखावर तो हुस्को न्ही. लेखावर तो हुस्को करून आमकां कितें मेळटा? कितें मेळिल्लें आसा गी? आसल्ल्यान तो संतोष पावोवचें आमी. जेन्ना आमी आसल्ल्यांत आमी संतोष पावना, जें कितें नातल्लें थंय आमी सोदून वेता, तें आसलें आमी होगडावन घेता. आसलो संतोशय आमी तेन्ना होगडावन घेता. तर मोगाळ भावनो भयणीनो, आयच्या वांजेलान जेजू आमकां सांगता, जर तर देवान आमकां रचला जाल्यार तो देव आमकां पोसता. तो दुसरो विशय आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा. देवा थंय आमकां आसची ती पातयणी वा तो भरवोस. आमकां रचलेलो देव आमकां सदांच पोसता. हांवें सांगलें खंत हुस्को इल्लोसो आसा जें आमकां इल्लो वावर करीचे. जेजून आयच्या वांजेलांत तो 2 दृश्टान आमकां दिली. अंतरळांची सुकणी आनी शेतांतलीं तीं काठ फुलां. ती कसलोसो वावर करिनात, पूण देव तांकां पोसता.
पूण थोड्यांचे चिंतप तशेंच जर तर देव तांकां पोसता जाल्यार म्हाका पोशीन हांगे म्हळ्यार हांवें काम करची गरज ना, वावर करची गरज ना. आमच्या कुटुंबांत थोडे सांदे आसात, आमी पळयता बायलेन मात जोडचें वा घोवान मात जोडचें. आवय बापूय मात जोडटात, भुरगीं जोडिनात, वा भुरगीं जोडटात, आवय बापूय जोडिनात. कित्याक ती जोडटात न्ही हांवें काल्या जोडीचे की म्हण. तांकां दृश्टांत पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां थोडे फावटी आमी आसल्या बरें खाण घेता, असलीं उतरां खाण गेल्या. जेजू सांगना की काम करी नाकात म्हण. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें, आमी काम करना, आमी घोळाचे, आमचो दिसपडतो ग्रास आमी जोडीचे, तेन्ना मात्र देव आमकां आशिर्वादीत करता. देखून संवसारान आसलें सगळें आमी पुजून दवरची गरज ना. आसल्या चड दौलत त्या फाटल्यान वेचें. थोड्यांचें चिंतप, हांवें जर तर चड कमायलें, चड आस्तबदी केले, व्हडले व्हडले बंगले बांदले, तेन्ना म्हज्या कुटुंबांत संतोश येतालो म्हण. ती सूख समजणी मोगाळ भावना मेळना. व्हडलें व्हडलें घर बांदिल्ल्यान सूख ना, पूण चिंतप मात्र सूख जाता. तेन्ना मात्र म्हज्या कुटुंबांत संतोष येता म्हणचें तें सूख चिंतप. म्हणजे कुटुंबां संतोशाची जायचे तर हाका एक वाट आयच्या वांजलांत आमी आयकली, आमची कुटुंबां मागण्याची जायचे. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सांत पावलो आमकां उल्लेखन सांगता, आमी मागण्याची मनशां जायचे, आमच्या कुटुंबांत संतोश आसा जाल्यार पयली वाट जावन आसा. जें कितें पोरनें आसा तें आमी सांडूंक आसा, पोरनो स्वभाव आमकां सांडूंक आसा, पोरनें व्यक्तित्व आमकां सोडूंक आसा. जावंक पर हर एक वर्सा आमी निचेव करता. कितें निचेव करता? नव्या वर्साक हांव बरें जिवीत जियेता. आमी सेमिनारींत आसतना आमकां एक रिवाज आसले, रातीचें मीस जाल्या उपरांत, नव्या वर्साचें 11 वरांचें मीस जाल्या उपरांत ह्या मिसा ते धाडा आमकां ते चिटीन बरोवंक आसा. कितें पुरो वायट हांव सांडटा, म्हज्यो वायट संवय हांव सांडटा, आनी काणी कितें धाडा तें आमकां भेटोवंक आसा. आनी मीस जाल्या उपरांत तें आबाक उलोवंक आसलें. पयलें आदीं आसलें, मलगड्यांक थोड्यांक कळीत आसा आबाक उलोवचें. आनी त्या आबाक उलपयतना म्हाताऱ्याक उलपयतना त्यो चिटी बरयल्यो त्यो आमी उज्यांत घालच्यो. म्हळ्यार त्या म्हाताऱ्या सांगता, म्हज्यो पाड संवय हांव सांडटा, नव्या वर्साक हांव बरें जिवीत जियेता. जेलांगी नांगी तें आमकां कळीत आसा. सांत पावलास आमकां म्हणटा, आमच्या कुटुंबां बरीं जायचे, आमच्या कुटुंबां संतोश आसाचे, तें पयलें कंडिशन, पयलें शर्त जावन आसा, आमचें पाड व्यक्तित्व आमी सांडूंक आसा. पाड व्यक्तित्व आमी सांडल्यार मात्र आमच्या जिवितांत नवें सांव येता. पाड व्यक्तित्व म्हळ्यार कितें? सांत पावलो म्हणटा, पाड व्यक्तित्व सांडचें, या बरें या नवें व्यक्तित्व आमी न्हेसचें म्हळ्यार आमचें चिंतप बरें जायचें पयलें. जर तर चिंतप बरें जायना, दुसरें कांय जायना. जर तर चिंतप बरें जालें तर आमचीं उतरां बरीं जातात. आनी जर तर आमचीं उतरां बरीं जालीं, आमचें नडतें बरें जाता, आमची साळावळ बरी जाता. आनी जर तर साळावळ बरी जाली, आमचीं कुटुंबां बरीं जातात. आनी कुटुंबां बरीं जालीं तर समाज बरें जाता. पयलें आमचें चिंतप आमी बदलूंक आसा, आमचें व्यक्तित्व आमी बदलूंक आसा. तेन्ना मात्र आमच्या कुटुंबांत एकवट, माया मोग, समाधान आसूंक साध्य. कितले फावटी कुटुंबांत आमी पळयता, काल एका उतराक लागून आवय बापूय भुरग्यां मदें झगडें जाल्लें आसा. एका उतराक लागून बाबावा मदें झगडें जाल्लें आसा. कितलीं वर्सां ती उलोवंक वचनात. उतार कितल्या गरजेचें पळया. आनी जर तर उतरां आमचीं बरीं जालीं, सगळें कुटुंब बरें जाता. घोवा बायले मदें पळया, एक उतर सांगल्यार जालें, कितेंय दुखचें उतर जालें, सगळें काबार जालें. उतरां आमचीं बरीं जायचें. दुसऱ्यान आयच्या तिसऱ्यान आमी आयकलें, आमचें उतर, आमचें कुटुंब आमी बांदता आसतना गरजेचें जावन आसा बोगसाणें. जर तर कुटुंबांत बोगसाणें ना, कितलें मागणें म्हळ्यार तें उपकारा पडना. जावंक पुरो आमी नोवेनां करता, जावंक पुरो रेती घेता, जावंक पुरो आनी तेर्स करता म्हणटा, आनी कितली मागणी आमी म्हणटा. जर तर आमच्या कुटुंबांत बोगसाणें ना जालें मोगाळ भावन भयणीनो, कांयच ना, तर तें कुटुंब केदींकच बाळाना. देखून हेच्या वाचपांत आमी आयकलें, बोगसाणें आनी मैपास. आनी बोगसाणें जावन आसा ह्या कुटुंबाचो एक वर्तो गूट. पापा फ्रांसीसान सांगलें ती उतरां, द सिक्रेट ऑफ हॅपी फॅमिली इज फॉरगिवनेस. जर तर त्या कुटुंबांत बोगसाणें आसा जाल्यार त्या कुटुंबांत संतोश आसा. आनी बोगसाणें कोणा तें? बोगसाणें घोवा बायले मदें सगळीं सूख करता. कोण सूख करिनात? आमी सूख करता. हर एकलीं सूख करतात. आमी देव न्ही, आमी आंज बडवे न्ही,
आमी हर एकली सूख करता पूण वचून सूख मागची आनी सूख मागतना बोगसणें दिवचें तें भोव गरजेचें. घोवा बायले मदें जर तर एकामेका बोगसणें ना, एकामेका बोगसूंक जायना, आवय बापाय भुरग्यां मदें तें बोगसणें ना, ह्या बाबावा मदें बोगसणें ना, तर तें कुटुंब बाळचें कशें? कितलेंय मागणें आमी म्हणया, जर तर बोगसणें ना जाल्यार कांयच फायद्याचें ना मोगाळ भाव म्हण. आनी एक विशय हांवें हर एक पटीन सांगचें, कुटुंबांत खाली मागणें आसल्या पावना. कुटुंबा सांगात एक जेवण भोव गरजेचें. मागणें कितें जाता? आमी सगळें सांगात आयल्या मागणें म्हळें बेसांव मागलें, पाटी पाटी आमच्या कुडाक गेल्या. ते एकामेकाक उलोवंक थंय अवकाश ना, एकामेकाक उलोवंक थंय वेळी पावना. देखून मागण्या सांगता कुटुंबांत एक जेवण आमकां जेवंक सांगता जाता जाल्यार पळया ती कुटुंबां कितलीं बरीं आसात. आनी आजकाल आमी साबार जाणांनी सांगचें हांवें आयकलां, मोबायला वरवीं भुरगीं पाड जाल्यांत म्हण, ह्या मोबायला वरवीं कुटुंबां पाड जाल्यांत म्हण. जावंक पुरो मोबायला वरवीं पाड जाल्यात, पूण हांवें म्हणचें जाल्यार मागणें नातल्या वरवीं कुटुंबां आसा पाड जाल्यात. आमच्या कुटुंबांतल्या मागण्याक आमी महत्व दिनातल्यान आज आमची कुटुंबाचे सांदे भुरगीं मोबायला फाटल्यान गेल्या. जर तर त्या वेळार मागण्याक आमी महत्व दिल्लो जाल्यार आज आमची भुरगीं मोबायला फाटल्यान चड वेतिनात. मागण्याचो प्रभाव तांचेर आसलो. देखून मागण्याचो प्रभाव नातल्यान आज दुसऱ्या वाटेक ती गेल्यात. आज जर तर कुटुंबांत आमी तें मागणें परत आमी हाडलें जाल्यार पळया कुटुंबांत कितली बदलावण जातली. मोगाळ भाव भयणीनो, जें कुटुंब सांगाता मागता तें सांगाता बाळटा. तितलेंच न्ही, कुटुंबां सांगाता कुटुंबाचें एक जेवण भोव गरजेचें. आनी ताचें सांगाता मागण्या सांगाता जेवणां सांगाता आमी आमच्या कुटुंबांत खर्चूंचो वेळ भोव गरजेचो. आज सगळीं बिजी आसात, कोण बिजी नात, आमी बिजी आसा, आमकांय आमचें काम आसा, पूण आमी आमच्या कुटुंबां सांगाता इल्लो वेळ करसूंक आमकां जाता गे. आवय बापाय कामाक वतात, सांज जातना लेट जाता, भुरगीं ट्युशनाक येतात, गेलीं आयली येतना 7, 7:30, 8 जालीं, आयलीं जेवलीं न्हिदलीं, सकाळीं उठलीं आनी परतून इस्काला गेलीं. एकामेका उलोवंक तो संबंद दवरूंक वेळ खंय आसा? जर तर आमच्या कुटुंबां सांगाता कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता आमकां वेळ करसूंक जायना, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता मागणें म्हणूंक जायना, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता आमकां बसून एक जेवण जेवंक जायना, तर त्या कुटुंबांत एकवट खंय आसचो? एकामेकाचे कस कशे समजोवचे तांकां? ह्या कुटुंबांत संतोश कसो आसचो? मुखार भावन भयणो, ह्यो 3 संगती भोव गरजेच्यो आमच्या कुटुंबांत. आज आमच्या कुटुंबां वॉट्सॅप कुटुंबां जाल्यांत. तुमी वॉट्सॅप स्टेटस पळयल्यार जाल्यार तुमकां कळटा ह्या कुटुंबांत कितें आसा गे म्हण. थोडे पटीन बरे व्हिडिओ आसतात, थोडे पटीन थोडे फोटे आसतात, थोडे पटीन थोडे बरोवन घालतात आनी ती उतरां वाचतनाच कळटा ह्या मनशांत कितें आसा गे म्हण. जावं पुरो ह्या जाकातय, जावं पुरो धर्मिकातय, जावं पुरो लायकातय, थोडे पटी आमी घालचें ती उतरां ती स्टेटसार पळोवनूच आमकां कळी जाता ह्या मनशांत कितें गे उणेंपण आसा, कितें गी कश्ट आसात, कितें गी अनवर आसात वा संतोश आसा कुटुंबांत. ते सगळें आजकाल हांवें सांगलें देखून आज आमची कुटुंबां वॉट्सॅप कुटुंबां जाल्या. तर मुगाळ भावन भयणीनो, मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवाची कृपा आमी मागया. संतोशाची कुटुंबां बांदूंक हांवें सांगलें व्हड व्हड बंगल्याची गरज ना. संतोशाची कुटुंबां बांदूंक आमकां जाय जे मोगाचें काळीज आनी मागण्याचो वेळ. मागणें आमकां बांदता आनी देव आमकां चलयता. तर जावया आमी मागण्याची मनशां आनी बांदया आमी संतोशाची कुटुंबां. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी, आमची तेसावां सोम्या मुखार भक्तीपणी आमी उबारुया. बाळो जेजूच्या नवेन मोगाळ बापा पोय सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भवार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजे मेलफांग जावं तुझ्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बाळो जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकोंक कुमोक कर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक.
बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या आनी योजनांक आदार दिवच्या सुवर्ण सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसांव दी. तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, आमी उत्साहालेली तशेंच आमच्या काळजा मनात आसली ही मागणी तुका भेटयत आसतना तुज्या पुताची ती देख घेवन आमी बागेवन कुटुंब बांदून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत आडाव. नितळ संवशाक आशे आमची काळजां मेळी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें निवून आमकां जिवीत नवें. उपकार साबार केल्याय तुवें निवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता वाज जीवन आमचें मुंड्या वयना सवे. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत आडी. नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत आडी. नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. गे मागता तुजे लागीं पाती निर्भागी. म्हज्या भाव भयण म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र देवाक सर्वस्व मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सडवणेचें सासणेक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवाक. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. ओमकार मरिये, देवाचे माय सांगाती, भगेवन जोजे तिजो पती, भगेवन धमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे तुवें म्हजे भितर भितरीचे म्हाका म्हाका पावना, पावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी मोसो घोडी तेस म्हाका ओडेना. सोमी संगी आसतना बेविरांत म्हाका ना. सोमी मोसो घोडी तेस म्हाका ओडेना. सोमी संगी आसतना बेविरांत म्हाका ना. तरणे पाशवेतन असले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. तुका लागीं व्हरून म्हाका ताने मोशी तो पियोंक दिता. तरणे पाशवेतन वाचले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं व्हरून म्हाका ताने मोशी तो पियोंक दिता.
सोमी मोसो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी सगी आसताना बेबिरांत म्हाका ना आशीर्वादेंतल्यान हांव चलताना म्हजी बराबर मेटा काडटा कश्टाची वाट संकटाना म्हाका वाडोवन तो मुखार वेता मोची सदांनी जतन घेता दुस्मानां तो म्हाका राखता मोगात पशेव संतुश्ट करता जीवन मोची तो नंदन करता तुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी सगी आसताना बेबिरांत म्हाका ना सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसताना बेबिरांत म्हाका ना प्रार्थया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत ओदीन वासनेचो यज्ञ संभ्रम जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी चडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान ओसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसा बाळोक जेजूच्या पुण्यशक्ताळाक आज 6 दिसाच्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक सावन आयच्या आराधन मिसाचें बलिदान आनी आमकां देवाचें उतरासो नियाळ आपुरबायेन दिवन मग्नाची मनशां जावया संतोशाची कुटुंबां बांदया म्हणल्यार आज नियाळोंक आदर केल्ल्या मानदीक बाब ऑल्विन पिंटो एसवेडी खिरें मानदीक बाब ऑल्विन पिंटो गांवांत ते निड्डोळेचे आनी म्हाका जर वळखीचे आज परत ह्या पुणशेताक येता आसतना आमी दोगी ओट्टूक आसा हांगा त्या देखून आज तांणी आपुरबायेचें आराधन कर आमच्या खातीर मागलां देवाचें उतर आमच्या खातीर ताणें परगटलां ह्या पुणशेताक येवन आपुरबायेचें देवाचें उतर परगटून आमच्या खातीर मागिल्ल्या बाप ऑल्विन पिंटो तुमकां विगरा तरबेन आनी हांगा जमल्या सर भक्तिका तरबेन हांव देव बरें करूं म्हणटा एका शुक्रारा हांगासर नोवेना आसात प्रत्येक सावन 10-15 दैवी काकुळतेचो तेर्स 10:30 वरांक आराधन 11:30 मीस नोवेन आनी तेलवणी उपरांत भक्तिगान जेवण ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक एक अवकाश आसा
स्टॉलाक भेट दिवंक थंयसर बेंजर केल्लें मीठ दुंप अगमेंत कोंताबेतन्यो इमाजी इत्यादी मेळटात. तशेंच डिवायन मेडिसीन दैवीक वखदां आयुर्वेदीक जावंक पुरो गांठी दुखी जावंक पुरो गॅस्ट्रीक आस्थमा आनी भुरग्या पिडे वखदां त्याला स्टॉलांत मेळटात. तुमी भेट दिया. मिसाई ऑफिसांत दियेत नांतर त्या स्टॉलांत तुमी दिवयेत. एका ब्रेस्तारा हांगासर 5 वरार विनोणे पंगडाचे मागणें आसा. अपुरबायन चलोवन आसा ह्या पुणशेतार तुमकां सर्वांक ह्या विनोणे मागण्याक हांव स्वागत करतां. दनपाराचें जेवण बाळोजीच्या पुणशेत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक आमी दिता. खंयचीय सगळे पंसा दिवंक जायना तरी कुशेचें पुलया पुलाचे पाकली तुमी दिवन स्विकारचे म्हूण विनंती करता. पुणशेताची महापरब ह्याच म्हयन्याच्या 11 तारखेर आनी थोडेच दीस उरल्यात. आज 6 दीस आमी नव्यान सोंपयता. 11 तारखे हांगासर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश मीस आसतलें. सांजेर दाबाजीक परबेचें पुणशेताची परब कोंकणीन मीस सांजेर 5 वरार संभ्रमीक मीस भेटयतले अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सराव धर्माध्यक्ष मैसूर. ह्या फेस्ता संदर्भी थोडें दान जाय पडटा आनी हें बरें तर फेस्त आमकां करी जाय तर तुमचो सर्वांचो सहकार आसा जाय. थोडे पडी आमी हें माध्यमां मुखांत कळीत आसतना माध्यमांत दानी जावन आयिल्ल्यांकी आमी स्वागत करता. फेस्ताक जायत्यो खर्च आसतना जावंक पुरो केदलां जावंक पुरो बंटिंग्सां जावंक पुरो सावंड स्पिकर जावंक पुरो लायटींग फुलां अपुरबायच्या स्टेजीक व्हरतो खर्च आसा आनी तुमच्या सहकारान बाळोजीच्या मजतीन हें जावंक शकता. पोरूंच्या वर्सां जायत्या मापांनी सहकार दिवन बाळोजीचें फेस्त नांवार्दीक केल्लें आमच्या वारेड्यान तशें सगळ्या आमच्या ऑनलायनार. आसुनी हें फेस्त फामाद जावच्या खातीर तुमचो सर्वांचो सहकार हांव आशयतां. आयची देवस्तुती आनी रांदपाक कुमोक पंपे वाड्यागरांनी केल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारा आराधना चॅपलांत सकाळीं 9:30 तावन 11:30 वरां पर्यंत आसतलीं. आज हें ऑनलायनार नोवेनाचें प्रस्तुत करूंक प्रसार करूंक आमकां प्रायोजक जावन आयिल्ले जावन आसा दानी क्युएनी आनी फ्लेनी जोस्वा नोरोना वेलंकनी वाड्यातावन तांकां मानाची वात फेस्ताच्या विगार बाप दिताले. फाल्यांच्या दिसा 7वो दीस नोवेनाचो मागण्याची जिवीत लग्न जिविताचो संतोश. आज विगार बापान सांगलें कुटुंबां सांगाता आडया आनी कुटुंबां बांदिया. फाल्यां सर काजार जाल्ल्या इवाजांक आनी काजार जाल्ल्या चोड्यांक तुमी तिलसी जाय आनी व्हड्या मापान हांगासर येवन हे मग्न जिवीत भरपूर करच्या खातीर लग्न जिवितांत संतोष सोडच्या खातीर लग्न जिवितांत जिवीत जोडच्या खातीर हांगासर येतात. त्या देखून बाप लॅन्सी रेबेल्लो कपोजीन बेजयता हांगासर येताले आनी प्रत्येक सण फाल्यांचो इरादो जावन आसा काजारी चोड्यां पासून मागचो जावन आसा. देखून वर्त्या मापान तुमी तिलसिया हेरांगी आपोवन हाडा आनी काजारी जिविताचे जर बऱ्या मागण्यान हे पुणशेताक कुटुंबां बरीं बांदून हाडूंक आमकां सार्थक जातालें. दया करून आमी नोवेनाक तयार करया. जिजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. जिजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. जिजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी.
ल्हान भुरग्यां सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेल्लो सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावल्लो पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणले नांव ताका फावो जालें नेनारा शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां ते आयकन बसा. ह्या पुणशेताक आयिल्लीं ते सवां तुमचे म्हाका दवरता. ह्या ते सवां खातीर आमची जबाबदारी आसा. आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन मागल्यार बाळोक जेजू आमचे मागणे आयकता आनी हाजो प्रतिफळ आमकां मेळटा. एकल्याक युरिनाचे प्रॉब्लेम समज जावंक तेगांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याचो हात गुण जावंक 4 जाणांक विजा मेळोवंक एकल्याक आमाल पेवण्यांत हांव सुटका लाभोवंक एकल्याचो घरा जगो विकून वेचें बसोवत तशेंच नवें घर जावच्या बसोवत रीण फारीक करूंक तांक मेळच्या बसोवत एकल्याच्या तोंडांत 12 म्हयने पोट जातात ती पिडा गुण जावंक एकल्याक आतांच्या बोटाक जाल्ले खिळे नपायस जावंक माडाचो रोग पयस जावंक एकल्याच्या तोंडार जाल्ले काळे पोड सुमार जावंक एकल्याक विजा व्यक्ती मेळच्या खातीर दोगां भुरग्यांक मोती घुसवाड आनी तांकां समाधान मेळोवंक एकल्याची BP आनी शुगर तावन सुटका मेळोवंक एकल्या भुरग्याची स्किन एलर्जी आसा ती गुण जावंक एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन मेळच्या बसोत ही तांची ते सवां आमी बाळोक मरे समर्पण दिवया. हालेलुया 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 हरगां तुका सुमियान जेजू हरगां तुका सुमियान जेजू बोगलाप तुका सुमियान जेजू वंदिता तुका सुमियान जेजू जय जयकार करता सुमियान जेजू या वक्तांग सर हे बाळोकच्या पुणशेताक घेवन पावतानी ते सवा या नवे नवेंद्र आमी दवरल्यात बाळोक जेजू या सर्वांची मागणी तुका समर्पिता या वेळी या नवेनाच्या वेळी तू हांगासर आपण तांकां खूण कर और ये की तांचे कष्ट पयस कर तर वेगळे खर्च तोंडान पयस व्हरन तांणी तांकां लाभले बरी की तांकां मेळच्या खातीर हालेलुया 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 सर तांकां लाभोवन मेळोन आमी मागया हो वेळ पवित्र वेळ नवेनाच्या वेळाक आमी हांगासर आसा बाळोक जेजूच्या पुणशेताक गेल्या कोणूच निराश नासतना सर्वांक बाळोक जेजू आपल्या वेसवांनी भरता आशिर्वादांनी भरता बरें आमकां करता मागले आमकां मेळटा म्हणलो परवसो केदी दिसांनी नासतना वचच्या बापान आज या नवेनाच्या वेळा आमी हांगासर येयला. हालेलुया 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 हालेलुया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पृथ्वी अजी भितरान उगड्या पिंगल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन तुवें उखललो आसता तुका पक्षिणीन उलो मारलेले आसना तेन आयक आनी तूं बेसावनी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मा बापायका ते विनंती कर तांच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मा बापायका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मा बापायका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें
मध्ये जियेलो आणि देवाचो पोत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजुबळ कामचे बेसांव घाल आमचे मागणे जेजुबळ कामचे बेसांव घाल आमचे मागणे जेजुबळ कामचे बेसांव माग आणि आमचे मागणे ए जेजू तुम्ही सांगलाय मागान तुम्ही घेतला आणि सदां तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले तुझ्या भोवभोगीवन मरियेच्या पुरेच्या मजलीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां मागता आनी ते म्हाका मेळाशें कर आमची कसकी त्या समासांत ती नवेना बळकशा मजतीन आमी दवरया विचार आनी माग कळनासतना सर अडचण्यो अडकळ्यो कश्ट अनवरां गरजो आनी सगळें कितें गरजेचें तें निवरूंक नातलें सुडाळ वाट सांग बरो गाडी दवरूंक सागो जावंक बरो सर्वांक चलचो अवकाश सांग बरो ट्रॉफिक सुलाब जावन छाक अडचणी उणी जावन चलच्या पयनेरांक कुमकेचो आत मेळच्या सुशेगात वावराचो कामाचो अवकाश विशेष काय शांत आवो आनी नितळ वातावरण मागण्याक समी सगळे व्यवस्थित करता अडचणी खावचणी अंकाराक थंय बाळोक चेडू प्रसन्न जाल बगल्ल्या वेळी भलायकी सांगडल्या वेळी हेरां कडेन चढाय आसल्या वरी विरार जाल्ल्या वरी करंद असल्या जाणा मानस्ताप उपजिल्ल्या वरवीं बाळोक चेडूचो उगडास कर ह्या थळा तूं आसतना कसकी गजांगती मागलें तो दिता म्हणल्या भरवशान आमी मागया दुस्मनाक सुम्या थंय उखलून दवरूंक तो पर्याय लाभतलो म्हणलो भरवसो आमच्या थंय आसूं सुमी काकोळतीचो दयाळ मोगाळ सरोगोस जावन आसा ह्या व्हडा मनान मागण्यात आमी चिंतून सांगलां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तोच भोव बगेवन माये मरयेच्या मजतीक हांवें कलतेपणी अदीक गरजेचें तुज्या बापा कडेन हांवें मागता तें म्हाका फावो करूंक मौनपण रावया तुमी तुमकांच बाळोक जेजूक समर्पण दिया हो वेळ आमी नवेन करता आसतना फाटल्या 100 दिसान जावन हांगासर बाळोक जेजूच्या पुण्यताक येवन मळलो उपकार मेळच्या खातीर भावार्थान तुमी मागतात आनी ह्या वेळी बाळोक जेजू अरियकल्यांगी पळयता आमचें काळीस आमचें मन आनी आज प्रत्येक सण अरियकली कुटुंबां आमच्या पिरगजूची आमच्या देशाची सगळी कुटुंबां आमी समर्पिया बाळोक जेजू आम्हा सर्वांक आशिर्वाद जावं बाळोक जेजू आमकां सर्वांक बेसांवांनी बरोवन दी आनी त्याच पावडटान आमी मागया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरसिनात तुज्या भोवभोगीवन मजेच्या मजलीन म्हाका मान लागतले म्हण खंडीत भरवसो आसा वय आम्हा सर्वांक भरवसो आसा आनी भरवसो केदींच आमकां निराशय करिना ह्या वखच्या आमी हांगासर आसा आज आमी मागया पिरगज कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाचे सगळे कश्ट समर्पण दिया जो कोण ऑनलायन रावन हे नवेना पात्र घेवन आसात तांची कुटुंबां जेजूक समर्पण दिया अरिये कुटुंबान बाळोक जेजू सादे समाधान माय मोगा एकवटय लाभोवन दी अरिये कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट सोडोवंक बाळोक जेजू आदार जावं दी ओ बाळोक जेजू उबान सगळी क्रिस्ती कुटुंबां खातीर मागता आसतना विशेष तरेन पिरगस कुटुंबां खातीर आज आमी मागया भुरग्यां खातीर आमी मागया ह्या पिरगसच्या युवजनां खातीर मागया काम नातल्या खातीर मागया विजा मेळच्या खातीर आमी मागया पासपोर्ट करच्या खातीर मागया ड्रायव्हिंग लायसन्स कोण करतले तांच्या खातीर मागया वो आपुरबाचो वेळ आमी तांच्या खातीर करसून बाळोक जेजूक आमचें मागणें आमी समर्पण दिवया सभापोटी आमी ह्या बाळोक जेच्या पुण्यशता आसतना फावाडटान अजाप जावं म्हज्याय घडीत आनी कितें तरी जावं म्हणलो बरोवसो पातीनी काडून आमी हांगासर येता आनी ह्या बरोवशान आमी येता आसतना बाळोक जेजू अरियकल्यांक तुमकां पळयता आनी जायत्यांक बाळोक जेजून मागणें आयकलां अजापान ज्या जिवितान केल्या
त्या बरोवशान त्या पातयेनी आमी हांगासर आयल्या ए अजबाच्या जेजू बाळका कंदीन आनी बेसरायन बरयल्ल्या आमच्या काळजाचेर एका कुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सडपडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमतेन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसावण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदा सर्वदा आमेन. फाटल्या सबार नोवेनांनी फाटल्या म्हयन्यान आमकां बाळोक शिजून थंय थी बेसांवांनी भरलां बरेंपण केलां उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आनी आज ह्या वखच्या ह्या नोवेनाच्या वेळी उपकार आमी आठोवया. 3 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एकल्याक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर हर गां पाठयल्यान एकल्याच्या कुटुंबाक समाधान मेळ्ळ्या खातीर हर गां पाठयता एकल्या भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्याक हर गां दिता एकल्याचें आस्मा पिडा गूण चल्ल्याक त्या संतोशान हर गां पाठयता बाळका जेजूक 4 जाणांक अवघडांत निवेरल्या पासत हर गां पाठयतात 10 जाणांक बरें खाम फावो चल्ल्या पासत ह्या नव्या वर्सांनी हर गां पाठयतात एकल्याक सीए काम लाभल्याक हर गां पाठयता 5 जाणां खाजारी जोड्या मध्ये समाधान लाभल्याक हर गां पाठयतात आनी दोगां डिस्पिरिट जावन बरी मोतीची समाध मेळ्ळ्याक ती हर गां पाठयतात आनी 30 जाणां लाभल्या विविध बऱ्यापणा खातीर बाळका जेजूक हर गां पाठयतात. आमचो बाळोक जेजू एक उदंड मापान सर्वांक उपकारी पडचो दिसलो आशिर्वादां भरचो दिसलो आनी ह्या उपकारी मनान हर गां पाठयता आसतना जेजून गेल्ल्या सर उपकारा सांगात आमी ह्या मागण्या मुखार अर्गां दिवया. ए बो उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी निसरपडटा तुवें आदर केल्ल्या व्हड उपकारां खातीर आमी अर्गां बेचूंक आमी आयल्या तुजे काकोळत आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयें तुजेर आमी दवरता तुज्या अजबाच्या इमाजी मारी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुज्या कळनांतले दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भक्त तुजेशी पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर दयाळांनी मोगान बरयल्ल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस्तां कुडी लाभोवंक कश्ट भक्तलां तुज्या भुरग्यांक आशिर्वाद करताय या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जाण विविध पिडेन कश्ट जाल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दाव पयस कर तुज्या पुता बाळकाक तुज्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगात आनी सांगातपणान चडलो दैवीक अनुभव सश्टांची जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರನ್ನು ಗೋರಿಯೋತನನ್ನು ಅನುಮಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಾನೆ ಕಲಿಸಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೋವಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आमेन.
उबी आमी रावया. बाळका देवाच्या नवीन सालां आतां जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया. मोगाळा बापा, तूं अंतरळाच्या सुकण्याक बसताय, शेतांतल्या फुलांक नेसयताय आनी तुज्या भुरग्यांक मोग करताय. ह्या बळकाचे तुज्या पुणशेताक येवन आराधन मिसां आनी नवेनां करूंक आमकां सांगात हाडिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आज हांगासर ह्या नवीन आमकां मागण्याची मनशां जावन संतोशाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण जाल्ल्या खालसांत हांव अर्गां दिता. ह्या पुणशेताचें जेवण वांटून घेवंक तुज्या नांवा काल आमी हांगासर जमले वाचता. तुवें आमकां दिल्लें हें जेवण आमी उपकारी मनां स्विकार करतना आमचें ती मोग आनी मायपास चडो. आज आमी तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवच्या सर भक्तिकांचेर आशिर्वाद घाल बाळोक जेजू. अशें जेवण सेवल्ल्या वरवीं आमच्या थंय आसलो तो मोग एकवट मायपास माये मोग चडो आनी सांगाता हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचे आशिर्वाद घाल. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आतां लायन करनी या आमी ऑन करता. एक पाद्र हांगासर ह्या निकलो पाद्र मदेकार आसतालो. मुझी जीवित कोणायकी नाका, मुझी कस्तू कोणायकी नाका, मुझी जीवित एक सुरपण जीवित अर्थवीत हांव कोणायकी नाका, मुझी जीवित कोणायकी नाका, मुझे कष्ट दुख कोणायकी नाका, मुझे जीवित एक सुरपण जीवित परतवीन हांव कोणायकी नाका. काटे मोडले सुकणे हांव कसो उठतलो, वादळाक संपताली दोड हांव कशी उपेतलो. सरियो तुटले विणे घेवन कसो गायतलो, पालवून गेल्ली वात हांव कशी जळयतलो, कशे जळयतलो.